देव बरो दीस तुमकां हांव आवडटा. प्रितीच्या भाव भयणो, ह्या मिसान किरीत भाशेन आयज आमी म्हयन्याचो उडास करता फ्लोरियानो तिनो. ताचे पासत किरीत भाशेन ह्या मिसान मागुया. तेच भाशेन लिओनार्डिना वाज हाच्या आपल्या खातीर आमी मागता. एमिस पेट्रिला एनविल एंड इलेन फुट्टारो ह्या दोगांय आमच्या भावा भयणी खातीर बापा कडेन मागुया. तांकां बेगीन सर्गीचें सूख फावो करूं. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पवित्र देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दादांतून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या प्रसोद भाग्यो सदांच संवाद मुली सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो, जे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करार म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. दयाल बाबा, तुझ्या एकल्याच पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं फ्लोरियानो तिनो तुज्या पुताक आपणे सदां आशिल्ले पातकाचे भोगसणे दी. तुका सुकुनायेन वळखून आनी रूप रूप भोगून सासणाक तो भागी जावं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजभोग चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. भागिवन पावलो तेसालिनकाराक बरयलोली दुसरे चिटी वेली वाचो. भावा भयणीनो, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां हो हुकूम घालता. बेकार भोंवतात आनी आमी तुमकां दिल्ले शिकवणे प्रमाणे चलोनात त्या भावा भयणांनी तां पयस रावात. आमची देख तुमी कशी घेवंक जाय ती तुमी तर जाणा. तुमचे मदें आमी आसल्यो तेन्ना आमी बेकार नासल्यो. न्हय म्हूण कोणाच कडचें फुंक्या जेवंक ना, पूण तुमकां कोणाकूच आमी जोड जायना जावंक कश्ट करून आनी हारपीत जावन आमी दीस रात वावर केला. आमकां सोत्या नासली म्हूण न्हय, पूण तुमी आमची देख घेवचे खातीर आमकांच तुमचो नमुनो करून दवरूंक आमी अशें केलें. देखून आमी तुमचे मदें आसल्यो तेन्ना आमी तुमकां दिलां तें न्हें असो. कोणाक वावर करची कशी ना तर ताणें जेवून घेवचें न्हय. शांती दिता तो सुमी तुमकां सदांकाल आनी सगळे वाटेन शांती दिवं. सर्वेस्पोर तुमा समेस्ता सोवे आसूं. हांव पावलू म्हज्या काशा हातान हें नोमान बरयता. दर एके चिटीर ही म्हजी निशाणी. म्हज्या हातांचें बरोवप अशें. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमा समेस्ता सोवे आसूं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी.
सर्वेस्पराची भक्ती करता ती कोरेंच बागी. सगळी म्हणूया, सर्वेस्पराची भक्ती करता ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करता ती सदां तांच्या मार्गान चलता ती कोरेंच बागी. तुज्या हातांचे कश्टांचे तुका खावंक मेळटलें, ते सुकेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करतात ती कोरेंच बागी. सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनांत रावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालून सुकेस जाल्या जेरुसल्यान तुज्या नातरां प्रमताक पळोवंक तुका फावो जावं. जबाब: सर्वेस्पराची भक्ती करता ती कोरेंच बागी. उद्गार: सर्वेस्पराक सोय सोय. जो कोण देवाच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें कोरेंच देवाचो मोग सोंपून जाला. सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे मातेवा पोरमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. तुका सोया जेजून म्हळें, दोन शास्त्रांनो आनी फारिसेवानो, तुमचे खोटा, तर तुमी चुनो काडलोल्या समाधी सारके. त्यो भायल्यान मनशांक सोबीत दिसतात, पूण भितरल्यान मेलोल्याच्या हाडांनी आनी सगळ्या जिन्साचे हळशिकेन भरल्यात. तेच परी तुमी भायल्यान लोकांक प्रमाणीक दिसतात खरे, पूण भितरल्यान तुमी धोंगेपणान आनी खोटेपणान भरल्यात. दोन शास्त्र्यानो आनी फारिसेवानो, तुमचे खोटा, तुमी प्रवाद्यांचे फोंड बांदतात आनी प्रमाणीक मनशांच्यो समाधी नेटयतात आनी म्हणटात, आमच्या पुर्वजांचे दिसांनी आमी आसतल्यो जाल्यार प्रवाद्यांचे रगत वारोवन तांचे बरोबर आमी वांटो घेवचे नासल्यो. म्हणटच प्रवाद्यांक जिवेशी माथुऱ्याची तुमी संसद म्हूण तुमचेच तुमी गोवाय. बरें तर तुमच्या पुर्वजांचे माप तुमी बरात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोगान बाबा भयणीनो, आयज हो सेवादोर आमकां उलो करता आमच्या खासगी जिविताचेर नदर मारून. ही उतरां तुमचे खोटा ही आमकां नवी न्हय. कालच्या दिसा ही उतरां जेजून म्हणलेली आनी कोणाक? सेम मनशाक, दोन शास्त्रां आनी फारिसेवांक. ताणें म्हणलेलें तुमचे खोटा. आनी आयज पासून हीच उतरां तो परतून एकदां म्हणटा, पूण आयज फकत दोन वस्तूंचेर तो एके भाशेन नियाळ करता. पयले सुवातेर तो म्हणटा, तुमी वायट वॉश तुमचे आख्खें जिवीत चुनो काडलोल्या समाधी सारकें. तुमी भायल्यान बरें दिसता पळोवन, पूण भितर गेल्या उपरांत भितर सगळें कुसलेलें आसा. आनी दुसरे सुवातेर तो म्हणटा, तुमी प्रवाद्या खातीर जायतें बरें बांदतात आनी म्हणटात, प्रवादी आसलेले जाल्यार तांचे बरोबर मरूंक हांवूय वेतालो आसलो, पूण जेन्ना वेळ येता तुमीच प्रवाद्यांक मारूंक पयले आसतात.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताचेर नदर मारूया. आमी ह्या चुनो काडलेल्या समाधी भाशेन जाल्यार काय? आमचें जिवीत आमी फकत दुसऱ्यांक दाखोवंक आमचें जिवीत भायल्यान आमी न्हिदयलां काय? ओ भितरल्यान सान आमी आमचें जिवीत जेजू ओ देवाक भेटयलां काय? आमी गोश्ट करूंक जायते फावटी फाटीं सरता आनी आयज बागेवन पावलू तेसोलकारांक बरोवन सांगता, जेन्ना आमी गोश्ट करूंक सोदिना तेन्ना आमी जेवण खाण घेवंक पावना. कित्याक गोश्ट करप म्हणजे आमचें जिवीत करचप. आनी जेन्ना आमी गोश्ट करता तेन्ना आमी देवाक आमच्या मनान घेवंक गरज. आनी ताका लागून आमी आयज ह्या अंतर गितान उद्गारया, सर्वेस्पराची भोक्ती करता ती खरेंच भागी. दर एक पावल जेन्ना आमी मारता तेन्ना आमी जेजू आमच्या मनान हाडूंक गरज. आनी ताचेच बरोबर एक पावल मारूंक गरज. आनी जेन्ना आमी ताचेच बरोबर एक पावल मारता, आमच्या जिवितान जे आमकां गूण देवान दिलात, जी देवान देणी आमकां दिल्या, ही देणी आनी हे गूण जेजू बरोबर आमी वापर करता तेन्ना सर्वेस्पराची भोक्ती आमी करता. तर प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या आल्तारा संस्कारान आसा. हांगासर ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या तेन्ना जेजू आमच्या जिविताची भेटवणी करुया आनी ताका भास दिवया की आमी ताची खरीच भागी जातली. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनाला आमी तुका आदेन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो ओंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो ओंडो जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचनाला आमी तुका आदेन वाचता आनी तुज्या उदारपणांत तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक पयलीं दिला मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे कुडीत शुभेच्छा देवाक सुरस्पोद मानून घेवं. शासनाच्या देवाक आमच्या बापाक तुज्या पुता फ्लोरियानाचेर तुजो शासनाचो उजवाड फांकलो. तर शासनाक ताणें तुका भोगचे खातीर आमी नम्रतायेन भेटयता तो येवन मानून घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सरस्परात आयोगात लावन सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. गोंय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर्वकारी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
मोनांतलो जिवंत जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बरवसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता. तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थ्याचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड मोडोन वेतात आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें गीत तोड आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भला तुज्या वैभवान उंचगीतमान सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उंचगीत तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरून सोसून खुब्याचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच पुरीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगचाची कास नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत. पातकांचें भोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो भावार्थाचो गोठवया. सुम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टा. तुज्या येण्याक आमी ओंत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सगळीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्कळलेले तशे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचो घेवन बापा, फिलीप नेरी फेर्रांव आमचे गोंडी बाबा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान घालून. सर्वेस्परा फ्लोरियन पुटिनो ह्या तुज्या पुताची काकूट कर. ताका तुवें ह्या संवसारांतलो आपोवन दवरलो. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जालो. पुनर्जिवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यार ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तान तुजें कोर झोलीत मुखार मोड कोणे फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आग्वार मारी देवाची माये सांगाती पागयो करून दिता. पागयो सुजे आनी सोद पाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोली. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू
पवित्र आत्म्याच्या एकपदान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदून आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना Amen. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सोगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां तायणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदाराची येण्याक आमी बोरभाशणांत लेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आखंडांतली वाटाय. कित्याक राजकोटी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनान. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. क्रिस्ताची शांती. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची कापूर कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमची कापूर कोर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबावी. सुमयान शिबितऱ्योचे म्हाका पावना पूण तुज्या चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थना. बापा भोव कोनवाल्या नवे गोठायेच्या आनी सासणीक जिविताच्या पावसानांत तुवें आमकां दादोशी केलें. हे देण्या पासत तुका दिनवासून फ्लोरियान आमच्या बाबाक सर्व पातकांतलो नितळ करून तुज्या गोपान सासणाक सूख भोगूंक घे म्हूण आमी विस्वासान मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओड